John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचो नाश जायना जावच्या बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. Exodus chapter 16 verse 11 and 12. सरेस्परान मैचेक म्हळे हांवें इस्रायलेचो शेण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस पडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उणे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सरेस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. Exodus chapter 16 verse 2 and 3. सगळी इस्रायल पसा मोशे आनी आरोना विरो शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदनां भोंवती बसून पोट बोर उंडो खावन नासतना सरेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलेलो जाल्यार बरें आसते. ह्या जम्यान मोरचे खातीर तुमी आमकां हांगा अरण्यांत हाडल्यात. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयल्याय, ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 20 verse 4. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो बगो आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो तो सुफळ करूं. Psalm chapter 20 verse 5. तुजे जैत आनी मी उल्हासान वाकोडूंक फावो, आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो. तूं मागताय ते सगळे सरेस्पोर तुका लाबोव. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तूं काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. Galatians chapter 5 verse 19. रक्ता मासातान उपजाता ती कृत्यां स्पश्ट वळखो येत. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यापुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड. Galatians chapter 5 verse 16. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला, ते दळा रक्ता मासाच्यो ओडण्यो तुमी ददोशी करचे नात. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सतागोवन पावयतलो. तो आपलेसकी कांयच उलोवचो ना, तो आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. Psalm chapter 1 to 6. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पटक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, सो आपल्या काळार फळ दिता आनी तांची पानां केदींच बावनात. ते सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटो मनीस तसो न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितिवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितिवंताची वाट सरेस्पोर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता.